काँग्रेस पक्षान आदी खूबशे लिडर जे आसले हे काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ले आनी वयतना तांकां अशें दिसलें की नये नये पक्ष जे येयल्या तांकां आमी वयर काडया वा ते वयर सोदतले म्हणून। पूण तेणी थिंगा वचोन तांकां दिसलें की हिंगा कांय ना, की खाली वोट स्प्लीट जाले आनी गोंयचे लोक आयज चाळवल्ले आहा की काँग्रेसीक 11 जो तर आमदार येयले आनी 6-7 आमदार तेंचे अशेंच 200-250 मतां भितर पडले। ते नये पक्ष जे येयले तितून कितलेशेच आमचे लिडर काँग्रेस पार्टीचे लिडर गेले। तांकां हांव उलो मारताय की तेणी परतून येवचे, काँग्रेस पक्षाक जॉयन जावचे। काँग्रेस पक्ष हो जो आहा स्ट्रेंथन करचो एट अ ग्रासरूट लेवल, सारके बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, वाड्या वाड्यांनी, विलेजींनी वचोन हो स्ट्रेंथन करपा खातीर जे कोण गेल्ले आहा दुसरे पार्टी ते परतून येवचे म्हणून म्हाजो उलो। तुम्ही जो तर तुमकां अशें दिसता की परतून अनेकदा गोंयच्या लोकांचें मत डिवायड करीत जाल्यार लोक डिवायड आनीक करचो ना, लोक एक वाटेन रावतलो। आनी हांव हें सदांच उलयल्लो आहा आनी आमचे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जे हे उलयल्लो आहा भाशण त्या खातीर आमचे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां मत दिल्लें आहा आनी आमी 4 सीट जिखोवंक पावले। सायडीच्यान तुमी लोकांक हाडूंक सोदता पूण दुसरे सायडीच्यान जे आमदार तुमचे आसा पळय ते त्या सायडीच्यान वचोंक सोदता अशें कांय ना। तें कोण वयचो ना। तुमकां फुडलीं 5 वर्सां दिसतलीं की आमचे जे 11 आमदार जिखोन येयल्या ते खंय वयचे ना। आनी तुम्ही जेन्ना उलयता की ते नवी सकाळा कडेन जे गेल्ले तांकां तुमी परत हाडटा, तसोच एक तुमचो लिडर आसा एलेक्स रेजिनाल्ड, तो नवी सकाळा कडेन गेलो, थंयच्यान सोडून मागीर तो इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केलो, मागीर बीजेपीक सपोर्ट केलो। आवाज जालो की मिनिस्ट्री मेळत म्हणून, पूण मागीर तशें कांय जालें। तेजे कडेन तुमचें उलोवप जातलें कितें? ते रेजिनालाचे डिसिजन आसतले। अरे भाई ते बाब रेजिनाल जो आमचो इश्ट आहा, आमचो फ्रेंड आहा, तेजे डिसिजन आसतले। तो इंडिपेंडंट जिखलेलो आहा पूण फ्युचरान सेक्युलर मायंडेड जो रेजिनाल आहा, जो सदांच लोकां मदेकात आसता, जो सदांच लोकांचे प्रश्न एसेंब्लीन हाडटा आनी एसेंब्ली भायर बसून वचून सोडयता, की आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्हू गोंयचे बसून प्रश्न तो मांडटा आनी सोडोवपाचो प्रयत्न करता, फुडाकार घेता, असलो बाब रेजिनाल काँग्रेस पार्टीचो तो व्हडलो लिडर आसलो। कांय कारणांक लागून तो काँग्रेस पक्ष सोडून गेलो। फ्युचरान आतां तो जॉयन जावंक शकना, तो इंडिपेंडंट। फ्युचरान आमचे प्रयत्न आसतले ताका कन्विन्स करून परत काँग्रेस पार्टीन हाडलो। त्याच सन्मानान म्हणजे ज्या स्टेजीचो तो लिडर, ज्या लेवलाचो जो लिडर, तो एक्सपिरियन्स आनी सिनियर लिडर, तेच ताका परतून मेळचे म्हणून ताका त्या हेतून जो तर तो एग्री जाय जाल्यार पार्टीन परत येता। सेम विजयाकूय सांगतले तुमी? विजयाचे डिसिजन तेजे ओन आहा, जो तर तो कंटिन्यू करूंक सोदता आपली पार्टी फॉर 5 years, और ही वील वॉन्ट टू कम बॅक टू हीज पॅरंट पार्टी। म्हणजे काँग्रेस पक्ष जो आहा हो तेजी पॅरंट पार्टी। ह्या पक्षांसून तेणें खूब काम केलां आदी। तो यूथ लिडर जाल्लो आहा, यूथ काँग्रेसान तो आसलो, बाकीचे तेजे वयर सिनियर हितूनय आहलो, तो GPCCनूय आहलो। सो तेणें खूब वेगवेगळ्या हेचेर स्थानाचेर काम केल्लें। सो तेजे प्युअरली तेजे ओन डिसिजन आसतलें आनी तेजे पार्टीचे डिसिजन आसतलें की तेणी येवन ही पार्टी स्ट्रेंथन करची हो ना ती फ्युचरान। आतांचे उलयना हांव। थँक्यू।